बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा सुर्गीच्या दर दिसा तुजो अणभव आमकां मेळटा, कित्याक तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय. सगळ्या देण्यांनी तूं आमकां बोदताय आनी आमकां तुजें बेसांव सदांच दिताय. जेजू तुजो पूत आमचे सोबे आसा, ताका लागून आमकां सगळें बरेंपण, सगळे वायट विघ्नांतलो तो निवाडटा. तरी आमी आमच्या आपल्यापणांत पडटा, कित्याक ह्यो सोयी भितरल्यान आमकां आपल्या ताब्यांत कोता, ताचे गुलाम आमी जालेले आसा. तर भितरल्यान सावन आमकां सुटका तूं फावो कर. पूण आमी आमचे पातक आतां कबूल कोत्ता, ह्या पातकांतली भायर सरोंक आमी आवडयता आनी तूं आमकां मदत कर. सगळीं जाणां आमी काळजांत थावन जेजू कडेन एकामेका कडेन बोगसणे मागया. आमची पातकां जीं आसात तीं सदांच मनांत दवरया आनी ताचे वेगवेगळे प्रकार. पयले सुवातेर आमचे मदें गर्व, हिमटेपण, पोजडपण, राग, पोटात, निर्डुकाय, आळसाय, असलीं पातकां आनी ताचे वेगवेगळे प्रकार आमच्या भितर आसात. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या चालींतल्यान ते सगळे आमी कबूल करुया आनी तातूंतली भायर सरोंक काळजांत थावन देवा कडेन मागया आनी निश्चय करया की ह्या फुडें जेजूच्या एकवटान आमी जियेतले हांव, आमची चिंतनां भावना ताचेर दवरतले हांव आनी तो आमकां सुटका दितलो आनी ताचे बरोबर आमच्या जिवितान आमी ताच्या पावलांनी चलतले हांव. तर ह्या वेळार आमची पातकां कबूल करून म्हणया. हांव पातकी सोर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्प दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. जेजू, न्हयच आमकां ससनाच्या जिविताक, पूण आतांच आमकां ह्या सगळ्या वायट उद्रुशांतलो तूं निवार आनी आमकां कुडीक, मनाक, आत्म्यांक पेकोवणी आनी बरी सावद भलायकी फावो कर. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पर जटाय आसा, वस्तुल्या मदें सुदैव पूत जेजू, भाग्यवंती मरे देवाची माये, पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मनुश्य वेळार. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आतां हांव तुमकां विडियो कॉल करतां. Nice to see you. I'm going to pray for you. You want this admission in Bangalore, in your family peace, and for the sick family members. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
God our Father, you have always cared for Austin and each member of his family. They are all wonderful people, but there is also evil that sets into their hearts and makes them go through sufferings and create sufferings for others as well through their thoughts, words, and deeds. And this is an ugly time. But there is also a lot of love. So Lord, touch them, each one of them, and especially Austin, and make him really internally free from all evil and sin, and make him filled with your love and grace so that your Spirit will touch him in all the areas of his body, mind, and spirit, and infuse in him that wisdom and knowledge and understanding which he requires for his admission in the college. Also bless every member of his family and take away the sicknesses that are keeping them in bondage. Lord, we thank you that through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, you have healed every one of them and granted them their requests. And may Almighty God bless you and your family, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Austin, all the best to you. Thank you, Father. Thank you too. I'm keeping you in my prayers, all right? Good. Thank you. Good evening, Father. Good evening. देवबरी सांज दिवं तुका. Yeah, तुझे पासोन thank you. खास मागणे कोत्ता. Bye. तुका सांतिनासान आणि San Francis Xavieran पेकुनी दिवंक सुरू केलेली आसा. आनीकूय तुका मेळच्याक आतां हांव मागणें कोत्ता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा, तुवें केन्नाच ह्या तुज्या पुताक फ्रांसिसाक सोडूंक नाय. तूं ताकाच घोट धरून आसाय.
तुजो पवित्र आत्मो ताचे सोब्या आसा आनी ताका तुवें सगळें बरेंपण फाव केलें पूण हें ओदृश ताका सोडिना जेसू तूं ताचे भितर जियेता आनी तूं जाणाय कितें जाता पळयता ताका ही पळय ताचे मदें एंग्जायटी आसा खोंती काडटा तो त्यो सगल्यो खोंती जेजू तुजे दवरूंक ताका शिंकय तुज्या नांवान तें भायर काडून तुज्या दल्ल्या उपरांत ताका भितरल्यान सुटका दी पूण आतां जेजू ताका तूं स्पर्श कर घेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांत सायबिणीमाची उणीन जेजून तुका स्पर्श करून भितरल्यान तुजे कुडीक मनाक आत्म्यांक सुटका आनी सोडवण आनी पेकोवणी दिवची तुका सगळ्या वायट विघ्नांतलो काडचो आनी तुजी पातकां भोगसून तुका ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून मोग आनी कृपा तुजें सडवें वाडोवंक आनी हे परी तुका पेकोवणी पूर्णपणे आख्ख्या सांद्याक तुज्या आनी चड करून जंयसर तुका दुयेंस आसा इतलीं वर्सां तूं कश्टवताय थंयसर तुका पेकोवणी दिवं आनी सोरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं आमेन घेवन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत फ्रांसीस मागता आमचे पासत आं बरें बाबा ओके थँक्यू थँक थँक्यू यू व्हेरी मच थँक यू बाय prayers and praying for you earnestly. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, bless your beloved daughter
with all the spiritual and material blessings. You have always kept her in your care and protection. But now, these are some things that she needs very badly to make her give her good health, a body, mind, and spirit, and help her in her affairs, all the financial problems that she's undergoing. Thank you, Jesus, that you have heard our prayers. Now touch her, Lord, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, and heal her in body, mind, and spirit. And may Almighty God bless you and grant you all your intentions, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Thank you, Father. Leonie, I am keeping you in my prayers, okay? Thank you, Father. Thank you. Thank you. Good evening, Father. Good evening, Monica. Baby, how are you? Okay. I'm fine. Okay. How's Ivan? You have said 60%. Yes, and he's kept on his back. They were supposed to do an operation, Father, but that is kept on hold. So hopefully that I'm just praying that an operation is not required and he just continues with this kind of requirement of oxygen or it goes lower. Let us pray for him. I'm uniting to your prayers, these prayers, and the prayers of St. Francis Xavier and our Blessed Mother, that Ivan may be touched by Jesus in his lungs and in his body and be healed completely of this COVID which has attacked him. Father, you always have blessed Ivan, and even now you're blessing him, you're protecting him. But Lord, may this healing take place in him. So Jesus, touch him and set him free from sin and evil. Forgive him his sins and make him internally free so that your love and grace will permeate his body, mind, and spirit, every cell and organ, and bring healing to him. May he recover quickly, Jesus. And may Almighty God bless him, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Pray for us. Okay, Monica? Thank you, Father. Thank you. I keep praying for him, all right? Oh, Daily. thank you, Father. Bye-bye, baby. Yes, Father. Bye-bye. Bye.
ओके आय एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू हांव सगळ्यां पासत मागतां तुमकां देवान बरी सावथ भलायकी दिवची आसा आनिकूय तुमकां फाव करची बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सुर्गीचे बापा दिनवास आर्गां आनी मोहिमा तुका कित्याक ह्या आमच्या भयणींक तुज्या धुयेंक आनी आमच्या भावाक तुवें सगळें बरेंपण फाव केलाय तांकां तुवें राखलें आनी सांबाळलें आनी आतां जें तांचेर वदृश्य आयिल्लें आसा जें दुयेंस आयिल्लें आसा तें पयस कर लुड्साक तूं भितरल्यान नितळ निर्मळ कर सगळ्या वायट विघ्नांतल्यान तिका निवार आनी तिच्या कुडींत मनांत ओतम्यान तुजो मोग आनी कुरपा वाडय आनी तिका सुफळ कर तिका एक देणें भुरग्याचें फावो जावं बागेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांत सायबुणमाचे उरलें हें देणें तुका फावो जालें म्हणून देवाक आतां आर्गां दिवया कित्याक सायबा तुवें तिचे मागणें आयकोन तिचे पासून तुवें आतां जेजू कडेन ही विनंती केलेली आसाय आनी आमचे भयणीक आरोलाक तिची पाट आनी सगळें तिचे सावथ भलायकी तिका फावो जावं आनी सुर्प दितात देव बागेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांत सायबुणमाचे उरलें तुमकां सगळें बरेंपण कुडीचें मनाचें आत्मेचें फावो करूं आनी तुमकां आशिर्वाद घालूं बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन बागेवन फ्रांसीस वेरा माग आमचे पासत ओके लुड्स बरे भाशेन ओके
and heal him in body, mind, and spirit. Make him well completely, Lord. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, set him free from sin and evil, and make him internally free by forgiving him his sins, so that your love and grace is filled in his life and bring healing to him and strength to his body, mind, and spirit. And may Almighty God bless all of you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Violet, keeping all of you in my prayers, okay? Connectivity is not so good. I'm sorry about this. पूण जेजू तूं तांचे भितर आसाय म्हणटच तांकां ती घोटाय दी. बागेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबणमाची वळणेन जेजून तुमची सगली पातकां ओद्रूश आयिल्लें आसा तें पयस करूं, निवारूं, तुमकां बोगसूं आनी तुमचें जिवीत ताच्या मोगान कृपेन भरून ताचो पवित्र आत्मो तुमकां दिवन सगळें बरेंपण कुडीक मनाक कोतम्यांक तुजे मोनिका आनी तुज्या घराब्याच्या सगळ्या मेंबरांक ती फाव करूं आनी सर्व दितात देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो
तुजेर आनी तुज्या गोरेब्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. म्हाका घेवन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे बसत. मागता हांव तुजे बसत. ओके मोनिका? ओके. Thank you, Father. थँक यू. थँक यू. बापा सर्गीच्या ये आमचे भयणीक मारियाक तुवें सगळें बरेंपण फावो केलें. तिका देणें तुवें एक दिलें, तिका पूत दिलें, पूण ह्या पुताक उद्रुश लागलेलें आसा आनी तो सारको ना, सोयरणांत ना. तर तिचें हे मागणें आसा, ताका स्पर्श करून जेजू तूं ताका भितरल्यान ह्या वायट विघ्नांतलो आनी पातकांतलो सुटका निवार आनी ताका भितरल्यान तुजे कुरपेन आनी मोगान भर आनी ताचें जिवीत तूं सगळेंच बदलून काड. ताचें जिवीत थाऱ्यार येवनी जेजू तुका एकवटून ते ताका रावंक तूं कृपा दी. हें सगळें ताका बरेंपण फावो जावं. ही ताचे आवय माय इतली रोडटा की ताका बरो कर म्हणून, पूण ताका सावरांक जायना. तो सारको गुलाम जाल्लो आसा. पूण जेजू तुज्यान कांय करूंक जायना म्हणून कांय ना. म्हाका घेवन फ्रांसिसाच्या मागण्यांत सायबीण मायचे वडणेन ताका कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोणी दिवं आनी तुका गोठायन भरूं आनी सर्वपदार्थ दिवं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आनी तुज्या व्हडल्या चेड्याचेर आशिर्वाद घालूं आनी ताका पेकोणी दिवं आमेन. म्हाका घेवन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत. कोट राव तूं, हांव मागतां. ओके?
Father. गुड. मागता हांव तुजे बसत. ओके. Yes, Father. बापाचे, Yeah. पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा सुर्गींच्या आर्गान दिन वास तुका ये तुचे दुये बेनिशा पासत आनी तिचे आवय आनी सगळीं घरांत आसा तितल्याय पासत. ताका सदांच तूं राख आनी सांबाळ. ताका सगळें बरेंपण तूं फावो कर. जेजू तांचे कुडींत आत्म्यांत तूं जियेताय. भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणमांची विणवणेन तुमकां सगल्यांक कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी मेळो. सगळे वायट विघ्नांतली तुमकां निवारूं आनी तुमचें जिवीत जेजूच्या मोगान आनी कृपेन भरून ताचो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें बरेंपण सगळे पावंड्याचेर तुमकां फाव करूं. कुडीक मोनाक आत्म्याक त्याच प्रमाणे तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जावं आनी सोर्प दितात देव भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणमाची विणवणेन तुमकां सगळें बरेंपण फाव करूं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा माग आमचे पासत आनी बेनिशा आनी तिच्या सगळ्या घरच्यां पासत. आमेन. ओके. Thank you, Father. Yes, thank you. थँक्यू. Good night. बरे भाशेन. Bye. Okay, now we'll take on this one. Annie will take. Yeah. म्हणटत कोरोना तुमचेर पावला तर. अगस्तीन मागता तुमचे बसत बाबा. मागता तुमचे बसत. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सुर्गीच्या बापा आर्ग आनी दिन वास तुका कित्याक ह्या तुज्या पुताक आनी दुयेक आनी तिच्या घराब्याक तुवें सदांच राखलें आनी सांबाळलें पूण आतां हें उद्रूस तांचेर आयिल्लें आसा. तांकां ह्या उद्रुशांतलो निवार जेजू तूं तांचे भितर जियेताय. भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणमांची विणवणेन तुका कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी भलायकी फाव जावं. सगळे वायट विघ्नांतलो तुका आनी तुज्या घराब्याक निवारूं. सगळीं तुमची पातकां बोगसून तुमकां भितरल्यान नितळकाय निर्मळकाय फाव करूं आनी हे परी ताचो मोग आनी ताची कृपा वाडोवं आनी तुमकां पेकोवणी मेळो. ह्या वायटांतली तुमकां निवारून तुमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान गोड जावं आनी सगळी पेकोवणी तुमकां फाव जावं. आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा माग आमचे पासत. अगोस्तीन मागता हांवचे पासत. एनी. Thank you, Father. ओके, ऑल द बेस्ट. Thank you. चल. मागता हांव तुमचे पासत. ओके. फोटो बरो धाडलाय तुवें. थँक्यू. Thank you, Father. Thank you. Cecilia, no. Cecilia, I've not spoken. Okay, it's not taking. Catherine M, no?
Good evening. Good evening. चल या तुजे Father. बेसांव घालया आमी ओके साहेबाच्या रेलिकेंतान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सुरकेंचे बापा कितलें बरेंपण तुवें हे आमची भयणी कातरिनाक दाखयलेलें आसाय सगळे वायट विघ्नांतल्यान तुवें तिका निवारल्याय पूण आतां जें तिका बरेंपण फावो जावंक जाय तितलें तूं फावो कर भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणमांची विणवणेन तुका कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोणी गोठाय बरेंपण सगळें फावो जावं आनी सोर्प दिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आनी तुज्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन बरे भाशेन भाग्यवन फ्रांसिसा वरा माग आमचे पासत तुमचे सगळ्यां पासत ओके व्हेरी गुड सकाळचे मागणे बरे आसले फादर आयज वय सकाळचे मागणे आतां होय. स्टार्ट केलां तुमकां बरी घट करपाक होय. जेजू सोबे बरे लागले बरो दीस केलो हय आतां कोत्तलो बरें करूं तुका हे 3 वरां कोत्ता हांव तुमचे पासत धाकटलो Okay, Father. रेतीर हो म्हणजे तुमकां गोठायन भरपाक ओके Thank you. थँक्यू तुमी सपोर्ट करतात म्हणून गॉड ब्लेस होय. यू या नाईस फादर Okay. थँक्यू थँक्यू नेक्स्ट फ्रांसिस Francis and Frances. Hello. Okay. Yes. Father, it's my sister. You are Francisca. Francis's, No, I'm her sister. Francis's sister. Yes. Okay. I'm praying over you, okay? There is a description given about you and what's happening to you. I'm praying. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, you are the God of miracles, and you can do this for her. And as they have rightly said, in their attitude, they have said, Lord, you bring healing to her. The evil one always tries to take us away from you, Jesus. And in her case, even though he has tried to, she has remained totally united to you. Even though there are all kinds of feelings that are welling up in her, these can also make her feel more depressed. But she's keeping them all in you, Jesus, at every breath out, so that your spirit can fill her in body, mind, and spirit, touch her internally. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, may you be set free from sin and evil, forgiven your sins, and made internally pure and open to receive his love and grace into your body, mind, and spirit, so that his spirit can touch you in those areas, especially your lungs, and bring total healing to you. And may Almighty God bless you and protect you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Pray for us. I'm going to pray for you in a very special way, Francis. Okay? As Okay, you Father. keep growing through it and out of it, let's praise the Lord for whatever happens and keep uniting it to Jesus for the salvation of souls. Thank you. Yeah. I can empathize with you because cancer. Yeah.
You're a prayer emissary, praying for your brother Ronnie, you're praying for Giselle, and you're praying for Vanessa. Okay. I pray for all of them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, bless all of them, Ronnie, Giselle, and Vanessa. Touch them in their body, mind, and spirit, Lord, and heal them. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, may they be touched and set free from sin and evil, forgiven their sins, and be filled with Jesus' love and grace, so that they can be healed and that they can get what they want. May they be given that, Lord. And may Almighty God bless them, protect them, and heal them, and make them really be freed from any evil. Father, Son, and Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. All the best to you. Thank you, Jacinta. Uniting your mom This is my mom. to the Lord. I know she's going through this problem and it is not allowing her to sleep. She's all the time disturbed. Yes, I'm praying for you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Jesus, fill her with your peace. In whatever state she is, touch her and heal her in body, mind, and spirit, and in the glands. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, may you be healed totally, and may the Lord set you free from sin and evil, fill you with His love and grace, and give you this healing that you are desiring, so that you can get peace in you, rest, and be well again. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. Okay, Leonora, Caetana, तुझे पसंद मांगता हूँ. Okay, you are in my prayers. Standing. Father, God bless you, Father. Thank you. You're a great guy. You're a person of faith. Thanks a lot, Father. I'm praying for you too. God will always give you good health. Thank you. Thank you.
आनी बरेपण फाव कर तांचें जिवीत जेजू तुजें सगळें आसा ताणें जशे भाशेन तांचें जिवीत चलोवंक जाय तुजे एकवटान ते भाशेन ताका मदत कर आनी तांचें जिवीत यशस्वी कर सक्सेसफूल कर तांकां बरेपण फाव करून तांचें जिवीत सदांच गोराब्यांत एकवटान दवर आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत अंजला Thank you, Father. मागता हांव तुजे पासत तांच्या गोराब्या पासत ओके थँक Okay, यू Father. Thank you, Father. बाय बाय Thank you. थँक यू Bye, Father. बाय Bye. Bye, bye, Father. बाय Xavier Fernandes. देव बरी सांज दिवं तुका तुका आनी तुज्या गोराब्या पासत हांव मागोंक आहा मागो हांव तुमच्या पासत सायबाची रॅलीक घेवन मागता हा फादर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन भाग्योन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीण मांयचे विणवणेन तुमकां सगळ्या जाणांक कुडीची मोनाची आत्म्याची पेकोवणी फाव करूं बापा सर्गीच्या दिनवास आनी आर्गां तुका कित्याक तांकां तुवें सदांच राखलें आनी सांबाळलें आनी सगल्या देण्यांनी तुवें तांकां भरलें तर ह्या वेळार कसलेंय ताचेर वदरूश आसा दुयेंस आसा तें पयस कर आनी तांकां बरी सावध भलायकी फावो कर कुडीची मोनाची आत्म्याची जेजू तांकां स्पर्श करून तूं तांकां सगळे वायट वेगनांतलो निवार आनी तांचें जिवीत तुज्या मोगान आनी कृपेन भरून तांकां पेकोवणी कुडीची मोनाची आत्म्याची फाव कर आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत बरे भाशेन थँक्यू फादर थँक्यू आनी मागता तुमचे पासत ऑलरायट Father. सिसिलिया गुड
You want me to say the Yes, Father. prayer in Konkani or English? Anything, Father. English? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, may each one of you in the house be touched by the Lord and set free from sin and evil, and be filled with His love and grace, so that you all are touched and healed in body, mind, and spirit. May the Lord also give you your direction, because the Father has plans for you, each one of you, in Jesus. May those plans be accomplished, and may you experience tremendous joy and happiness in being the persons that you're meant to be in Jesus. And may Almighty God set all of you free from every stain of sin and give you good health of body, mind, and spirit. And may Almighty God bless you all, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. Amen. Thank you, Father. Thank you, and I assure you of my prayers for you and for your family. Okay? Thank you very much, Father. All the best to you God all. bless you. Hmm? Wonderful. Good to see all of you. कशे आसात तुम्ही? Slow, even proof slow. Our Father Patricio. Hello. बरी आहात तुम्ही? Hi, Father Bori. अच्छा. No boro. हा गुड हा. आज तुमच्या पासत मागोंक आयला. Thank you, Father. साहेबाची रॅली घेऊन मागता सगळ्या पासत. ओके? Thank you, Father. चल. Oh, Father. बरे. मागता बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. बापा सुर्गीच्या आर्गां दिनवास आनी मोहिमा तुका कित्याक लिबानिया आनी तिच्या गोऱ्याब्याक तुवें सदांच राखल्याय आनी सांबाळल्याय. पूण केन्ना केन्नाय ताचेर वदरुशूय आयलेले आसा आनी ते सदांच आसा आमच्या जिवितान. पूण जेजू तूं तांचे सोबेन जियेताय म्हणटोच तांकां कसली भिरांत ना. जितली ती तुका एकवटून रावतली तितली तांचें सगळें भितरलें तूं थाऱ्यार हाडटलें. भाग्यवन फ्रांसिसावाच्या मागण्यान सायबीण मांयची विणवणेन तुमकां जेजून स्पर्श करून सगळ्या वायट विघ्नांतली तुमकां निवारून तुमची पातकां मोगसून तुमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ करून ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां भरूंक आनी हे परी तुमचें जिवीत सगळ्या वायट विघ्नांतलें निवारून तुमकां पेकोवणी कुडीची मोनाची आत्म्याची फाव जावं. तुमचें जिवीत जेजू सवें आसा म्हणटोच तें उदीक आनी उदीक सुफळ जावं. तुमचेंच न्हय पूण तुमच्या सगळ्या भुरग्यांचें बाळांचें. आनी सोर्पो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत. Amen. लिबानिया Thank you, Father. गोरकार Father, तुजो देव बरें करूं. फाटल्यान गोरकार हा. ओके. Boy, Father, also yo. अच्छा. ही मुगे बोईन, Father. बोईन बरें आहा मग तूं? अच्छा. वो चेडो? Father, तू केसा? अंगोठ हा. वो चेडो तुजो? आणि also चेडो, Father. बरो मरे बाब? बरो तूं? हय. व्हेरी गुड. हय तुमगे सर. अंगोठ हा. मागता तुमचे सगळें पासत. गोड Thank you, जाय Father. आपली. Okay. Thank you, Father. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, Father. Thank you. Yeah. God bless you, Father. Yeah. Thank you. Yes.
तुका पूण तुका हांव बेसांव दिता सायबाची रॅलीक घेवन तुका आनी तुज्या घोराब्याक ओके रायट थँक यू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबिणमांची विणवणेन तुमकां सगल्यांक जेजून स्पर्श करून सगळे वायट विघ्नांतली तुमकां निवारो तुमचें जिवीत ताच्या मोगान आनी कृपेन भरून तुमकां कुडीची मनाची आत्म्याची पेकोवणी फाव करूं दिवं आनी हे परी तुमकां ताचे गोठायेन भरून देवा बापाचे येवजणे प्रमाणे तुमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय ते भाशेन तें अदीक घडोवन तुमचेंच न्हय पूण तुमच्या भुरग्यांचेंय जिवीत ते भाशेन घडोवन येवं आनी हे परी तांचें जिवीत जियेतना ती सुफळ जावं सगल्या वतीन ती प्रगती करीत जावं आनी सरपोदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा माग आमचे पासत ओके Your name is Father Patricio from Old Goa. Old Goa yes Thank you. thank you Father, for the yes blessing. all the best yeah. You yet. Hello. Hi, good evening to you. Hello, Father. Bori hamu? Good evening, Father. Where am I, Father? Yes, sir. हांव सायबाची रॅली घेवन तुमचे पासत मागोंक आयला सारको गोरेब्यान तुमच्या Yes, Father. Yes, Father. मागणें करूं Oh, Father. बरें One बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीण मांयची विणवणेन तुमकां सगल्यांक जेजून Hello, Father. स्पर्श करून सगळे वायट विघ्नांतली तुमकां निवारो तुमच्या जिवितान ताचें बरेंपण ताची कृपा आनी मोग वाडो आनी हे परी तुमकां सगल्यांक कुडीची आत्म्याची पेकोवणी फावो जावं सगळ्या वायट विघ्नांतली तुमकां निवारो आनी जेजू सगळें तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक सुफळ जावं आनी सरपोदेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा माग आमचे पासत बरे भाशेन मागता तुमच्या पासत Thank you, ओके Father. तुमी सारकी भावार्थी गुड थँक्यू तकली आनी शोल्डर्स दुखता तुजे म्हणून सांगलाय मागता तुका बरी जॅम देवान दिवची म्हणून ओके बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागण्यान सायबीण मांयची विणवणेन जेजून तुका स्पर्श करून पयले सुवातेर सगळ्या वायट विघ्नांतल्यान तुका निवारो आनी तुजें जिवीत जेजून सगळीं पातकां तुजीं बोगसून ताच्या मोगान आनी कृपेन भरूं
हे परी ताचो पवित्र आत्मा तुजेर सगळ्या सांद्यांचेर बरेपण तुका आनी तुज्या गरब्याक फाव करूं आनी सोरपो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुजेर आनी तुज्या गराब्याचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. Bagyon Francis Xavier, Magamche Pasot. Okay? Magtat je Pasot. Bianakai. Hello. Buri hat tumi? Acha. Very good. Andottan tumka mujhe magna ta. See you. Bye bye. Hello, Chitra. Good evening to you. Sorry, also remember me? Yes, very much. Okay, I'm here to pray for you that everything becomes good. All right? That Thank you, Jesus Father. cements your relationship and heals your daughter as well as your husband. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, with gratitude in our hearts, Chitra is singing your praises because, Jesus, you have touched her through the intercession of St. Francis Xavier and brought healing to her. Bless her, protect her, guide her. Through the intercession of St. Francis Xavier, may all of this happen to you, and may Jesus set you free from sin and evil and make you internally free so that Jesus' love and grace will abound in you. Make you the person that you are meant to be. And may this bring great joy and happiness in your life. And may Almighty God bless you all, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Okay? Thank you, Father. Bless my husband, my daughter also. Yeah. You are Chitra, no? Pray, Father. And You are my Chitra? family. You are Chitra? Yes, she's Chitra and Flory. And you are had called Flory. me, but you remember me? My family, I told you. Yes. This is my entire family who has faith now. Okay. Very good. Keep us all in prayer. Sure, definitely. Definitely. You are in my prayers. Okay? I'm happy. All the best to you all. Yeah. Hello, Father. How's your hand? Father, I can put my hand up now. Wow. Praise God. Praise God. You're healed. Wonderful. Why? That's Yes, great. listen to me now, Father. Yes. Father, why, there is a माझे daddy दाखवायताले न्हू तुका
my dad and my mom told me to only like to see only for my prayers, no, like to send for you to pray. Okay, Huh? all right. Yeah. So whatever it is afterwards to come and like after remaining, I'll talk to you in Goa and I'll come tell you thank you for that time and for me I'm recovered. Okay, all Yeah. right. I see your mask. Acha, Mask and one Navina. good, Yeah, 7 wonderful, o'clock. wonderful. Satang is Kotan. Yes, and I'm uniting you to Jesus so that you will become the person that you're meant to be in Jesus. Okay? Yeah, and just pray now for we got cold in the house. It is like that is why I wanted to actually pray, but I'm praying for mine, no. That is why I'm not praying in like in the house for like others. Okay. Others, All right. तो Okay. रोजा करताना मासे आमचे पासून ते कोरोना कोत्ता व्हायरस ते कोत्ता बाय पॅन्डेमिकाचे कोत्ता लागून मासे रोजार करतो. सगळ्यां पासत कोत्ता हांव कितें भियेना काय तूं ओके आतां करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सायबा तूं आंड्र्याक स्पर्श करून तिची सगळीं इंतेसां आसा ती सगळीं शांती पावय तिका तुवें बरी केली तिचे कुडीक मनाक आत्म्यांक तुवें घोठाय दिली पेकोवणी हाडली आनी तिचो हात तो चलनासलेलो तो आतां सारको चलता वयर पर्यंत ती उखलता आनी हे परी तुजें बेसांव तिका फाव जाल्लेलें आसा जेजू तिका राख आनी सांबाळ सगळे वायट विघ्नांतली तिका निवार आनी तिचें जिवीत जेजू देवान आपल्याच्या आमच्या बापान तें येवजिल्लें आसा त्या प्रमाणे घडोवन हाड आनी तिची सगळीं इंतेसां शांती पावय आनी चोर पोदिदाद दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुजेर आशिर्वाद घालूं आमेन बरे भाशेन Father, Ah. तो इकडं स्पॉट न्हू आमकां ओल्ड गोवा न्हू रावता ओल्ड गोवा तो हे म्हाजे मातशें बोट हे जाला तूं जाणा न्हू मातशें हे रोजार कोन्ना आनी म्हाजे हे पोट्टा म्हणून हे बस म्हाजे ते हा न्हू ते शिरकोला हिंगासो सायडीन मातशें हे रोजार कोर. बरें हांव स्पर्श करतां हांव हात लायतां आनी तुका पेकोवणी दिवंक ओके बरें. गुड ऑल द बेस्ट आंड्रिया हे मोदे कार्ड तूं कोरी जाल्यार चलता इफ यू फोन मी इन द मिडल लायक दिस इट्स ओके ओके बरें if you keep calling like that like for healing okay बरें बाय I can't hear what she says. I can't. I'm praying over you. You had your parish priest come to you and give you communion. Yes, Father. Yes. And I'm saying prayers for you. Okay? Through the relics of St. Francis Xavier. And you can give that prayer to anyone. You just keep giving it. There's no problem. Yes, Father. Okay? There are more prayers I want to do, but let one prayer go. Afterwards, the other prayers. Okay? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, we thank you for George Solomon. He is a wonderful person because you made him wonderful. And you blessed him with all the spiritual blessing. Your spirit is in him.
Jesus, you are dwelling in him. Right now, Jesus, there is your presence in him. So set him free from all sin and evil, Jesus, and make him completely one with you so that your spirit will lead him in his thoughts, words, and deeds. In this way, let him do your will in his ways so that he can feel that total power of yours, bringing him well-being and through him to everyone in his family. And may Almighty God, through the intercession of St. Francis Xavier and prayers of our Blessed Mother, bless you, protect you, guide you, and make you and your family successful. Father, Son, and Spirit. Amen. St. Francis Xavier, pray for us. Okay? All the best to you, brother. Thank you. Thank you. Hello, Sisao. Bori gosh to. Good evening, Father. Good evening. Chodwak meole mga admission. Yeah, I made an admission, Father. अच्छा. आता मागया ताणे बरे भशेन आपलो अभ्यास करच्याक आनी यशस्वी जावच्याक. Oh, waiting malo, Father. होय. Waiting malo. Suddenly येयले Friday. हां. बरें. बरें मागता हांव. तुजे पासत आनी ताचे पासत मागता. आं? बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. बापा सर्गींच्या आर्गांनी दिन वास तुका कित्याक तुवें सगळें बरेंपण हे तुजे धुवेक आनी तिचे धुवेक तुवें फावो केलाय. ताका सदांच राख आनी सांबाळ जेजू तूं तांचे भितर जियेताय तांचें जिवीत ओदीक आनी वैदीक तुज्या मोगान भर आनी ताका सुफळ कर आनी यशस्वी जावं. सगळें तें मागता तितलें तांकां फावो जावं. पूण वायटा विघ्नांतली तांकां निवार. भाग्यवन फ्रांसिसाच्या मागणे साबणमाची विणवणेन तुमकां सगळें बरेंपण फावो करूं बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा माग आमचे पासत. अशें सांव मागता. ओके? ऑल द बेस्ट. कनेक्टिविटी बरी ना मातशी पूण कांय नजो. Yes, Father. Come. Wait, both come. Jinu, come. Alena, come. Yes, I'm there. Yes, Father. Come. Jinu, skip that. I think. Yeah. Yes, Father. Good. Come. Wonderful. First and foremost, let us thank God for the great faith that He has blessed you all with. You're like persons of great faith. And God has been working in your lives because of this faith. Jesus always said, it is your faith that has healed you. But you have faith in Jesus. Lord, we thank you for them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
God our Father, your blessings have been on each one of them, on the Pereira family. Jose and his wife and children and everyone at home, you have blessed them, you have protected them, you are guiding them. Your Spirit is dwelling with them. Jesus, with your presence in them and through the intercession of St. Francis Xavier, touch each one of their lives. You have already healed them, but continue to protect them so that they remain in your health and experience great strength in their being. And may Almighty God also make you in Jesus fulfilled, become the person that you're meant to be in Him, and may this bring great joy and happiness, and may you be witnesses of His love and dwelling. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, pray for us. Should I have said the prayer in Konkani? Okay. Father, sorry. Okay. Yes, Father. All the Thank best. You, yes, Father. Thank you. Thank you. Bapa, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, there are so many of our brothers and sisters who have participated in this prayer this evening. We thank you that you have touched them all through your Son Jesus, who has been open to receive
the prayers of all the people who have prayed and asked even St. Francis Xavier and Mother Mary to pray for them so that they can be healed in body, mind, and spirit. And you have done this. And we thank you, Jesus. Protect them from the evil one and keep them always in your loving care. भाग्यवान फ्रांसिस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरकोटूंक देसा देसांनी तूं गेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. San Francis Xaviera, voda cura, radisam chamogan, las lolia, besangal saiba, desaram cha, sambalung sodankal, Gopan tuja besangal saiba, sharar goincha, sambalung sodankal, Gopan tuja beporva korun, ya sonsarachi, devachi tuve, keli tsakri, Ami somes magtau, mozo tuji, kotai mon milagri, oi milagri, ami somes magtau, mozo tuji, kotai mon milagri, oi milagri. And surpodidat Dieu, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो आमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवान फ्रांसिस शेवेरा माग आमचे पासत. देव बरी रात दिवं तुमकां सगल्यांक आनी सगल्या पासत हांव मागतां तुमी म्हजे पासत मागात आनी चड करून ह्या बाजिलिकेच्या वावरा पासत. थँक्यू.